म्हणजे सचेत मोबायल ॲप हांव सगळ्या पब्लिकाकूय आव्हान करता की तेंच्यांनी सचेत मोबायल ॲप हो गव्हर्मेंट ऑफ इंडियान जो काडला नॅशनल डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या जेंच्यांनी हो ॲप काडला एनी डिजास्टर हॅपन इन कंट्री एनीवेर जाल्यार हे ॲपाचेर आमकां अलर्ट जो आसा हो खूब बेगीन येता तर ती पब्लिकानूय बी हो ॲप जो आसा हो डावनलोड करून घेवचो. प्रिपेर्डनेस प्लॅनिंग जे आसा पळय न्ही हे खूब बऱ्या पद्दतीन केल्लें आसा. ह्युमन रिसोर्स ताच्या खातीर जाय तो आमी ह्युमन रिसोर्सूय बी रेडी केल्लो आसा आनी ऑलवेज वी आर 24/7 अलर्ट एट बोथ द कलेक्टरेट लेवल एंड द डेप्युटी कलेक्टर लेवलाचेरूय बी आमी आमचो स्टाफ घालून अलर्ट आसता. फाटलेय फावटी लोकांनी एक्सपिरियन्स घेतला कारण नॅचरल कॅलामिटी आमी रोखूंक शकना बट जाल्या उपरांत विदीन अ 24 आवर रिस्टोरेशन ऑफ ऑल रोड आसतले पावर आसतले वॉटर सप्लाय आसतले सगळे करपाक आमची टीम अलर्ट आसता आणि ते हे फावटी बी तशाच पद्दतीचें काम हे सगळ्यांनी केल्लें आसा. आपदा मित्रांक आमी ट्रेनिंग दिल्ली आनी ट्रेनिंग दिल्ल्या उपरांत हॉनररियम दिवन तांकां रेग्युलर आमकां घेवपाक जाय तेंचें खंय तरी तांकां काम दिवपाक जाय इधर पुलीस डिपार्टमेंट टुरिजम डिपार्टमेंट हो आमच्या HR कॉर्पोरेशन त्या पद्दतीन तांकां आतां एकदां परत एकदां आपदा मित्रांक हे रेग्युलर खंय तरी घेवन तांकां काम दिलें वयतलें सो ते टायम टू टायम तांकां ट्रेनिंग दिवप हें चालू उरतलें. स्मार्ट सिटीचें काम जें आसा हें एक्सपडायट करपाक लायलां परतूय सांगता म्हणजे एक 2-4 रस्ते आनी बाकीचें काम जें आसा हें एक्सपडायट करपाक लायलां. डे टू डे फॉलोअप आमचे स्मार्ट सिटी कमिशनर्स ताका करूंक सांगलेलें आसा तें कंप्लीट जाता. रोड डिगिंग डिगिंग आहा ते रिइन्स्टेट 30 तारखेच्या पयलीं केले वयतले 100% एकूय रस्तो जो आसा पळय तो उरचो ना रिइन्स्टेट हे करून घेता. आमच्या कडल्यान आमी सगळी प्रिकॉशन्स घेतल्या फ्लडींग जावची न्ही म्हणून 100% प्रिकॉशन्स आमी मळ्याचो विशय येयलो की मळ्यात आमी थंय एडिशनल पंप जे लावपाक जाय पळय न्ही जावचे न्ही म्हणून ते WRDक इन्स्ट्रक्शन दिला दे आर इन्स्टॉलिंग द न्यू पंप स्टेशन. साळचे कितें सांगलें साळ ही मडगांवची साळ रिवर न्ही साळान जी शापोरा रिवर आहा पळय न्ही डिसिल्ड करपा खातीर सांगला जाता आसत जाल्यार ह्या 15 दिसाच्या भितर म्हणजे थोड्या प्रमाणात डिसिल्ड करपा खातीर लायिल्ली आसा.